सगळ्यांचे आजच्या पत्रिका परिशदेक आमी स्वागत करता। आमचे उपस्थित आसात आमचे बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे ट्रेजरर बापणेश गांवकर। आज आमी बलराम एज्युकेशन सोसायटी आणि आदर्श युवक संघ हाच्या माध्यमांतल्यान दर वर्साक आमी संकल्प दिन साजरो करता। 25 मेक हो दीस आमी संकल्प दिन दर वर्साक आमी सेलिब्रेट करता। आणि ह्याही वर्साक आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी हो दीस आमी सेलिब्रेट करता। आणि ह्या दिसाचें म्हत्व म्हळ्यारच म्हणजे गेली फाटलीं अनेक वर्सां आमी की ट्रायबल कम्युनिटीक ट्रायबलाचो स्टेटस दिवपा खातीर जो संघर्श गेली अनेक वर्सां आमी करत आशिल्ले। आणि हांव स्वताक ह्या मुवमेंटान शाणवत पासून ह्या मुवमेंटान आसा। म्हणजे 2003 स्टेटस मेळून दिवपा खातीर आणि नंतरचो कालखंड जो आसा की स्टेटस मेळून सुद्दां काँग्रेसच्या सरकारान ज्या तरेन अधिकार दिवपाक जाय आशिल्ले ते दिले ना। त्यानंतर परत एकदा संघर्ष आणि अशा संघर्षाची प्रती म्हणून जर आमकां की बाळ्ळीचें आंदोलन जालें 25 मे 2011 आणि ह्या दिसाक आमचे दोन आमचे तरुण आमचे कार्यकर्ते शहीद जाले, मंगेश गांवकर आणि दिलीप पै। आणि त्या उपरांत 2012 गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें आणि त्यानंतर सबंद ज्यो योजना म्हाकाय थंय मंत्री जावपाची संदी मेळ्ळी ह्या सगळ्यांक। म्हणजे आमी तांकां ह्या दोनी शहीद जाल्ल्याच्या तरुणाक आमी विसरूंक शकना। आणि त्यामुळे हांव तर अशें मानता की त्यांच्या बलिदानानच आज जे सबंद ट्रायबल कम्युनिटीक मेळटा जो 25 योजना तांच्या बलिदानामुळेच तांकां ज्यो आमच्या आजच्या कम्युनिटीक जे आसा गावडा वेळी कुंडी ह्या लोकांक दीस आयले आसा। म्हणून हो दीस आमी दर वर्साक आमी तांचें स्मरण म्हणून जे आसा आमी सेलिब्रेट करता। आणि तो 25 मे ह्या वर्साचेर म्हणजे 10 वरांचेर बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या आमच्या बलराम रेजिडेंशियल स्कुलांत हो दीस मनयता। त्यामुळे सगळ्या म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटीच्या भावांक आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे सगळे सभासद तांचे कर्मचारी तशेंच आदर्श युवक संघाचे जे सगळे जे सभासद आनी बाकी सगळे आमचे रेजिडेंट आसा तांणी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें अशें निवेदन करता। आणि मुजरत ह्या दिसाचें म्हत्व परत एकदा आमकां स्मरणांत दवरून दिलीप आनी मंगेशाची याद ही कायम सर्ती दवरपाच्या दृश्टिकोनाचेर हो प्रयत्न आसा। त्या मुजरत तुमी येवचें अशें तरेचें एक आव्हान सगळ्यांक। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.